हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ऐकता की? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आम्ही सुरुवातीच्या मागण्या करूया. मगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा, आयच्या दिसा पसत आणि या वर्त्या घडये पसत बापा. बापा तुवें आमकां तुज्या हजारपणांत तुवें आमकां दवरलें आयच्या दिसा, आणि या वेळार प्रत्येक तूं आमचे लागीं उलोवंक शेताय, तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं उलोवंक शेताय, आणि आमकां खंयच्या एरियांत आमी करेक्शन करूंक आसा तें आमकां तूं सांगूंक शेताय. बापा तुजी पुता मारिफात तुवें आमकां ती धराळ कृपा तुवें आमकां ओतल्याय, आनी तूं आमकां सांगून आसाय म्हजी कृपा तुमकां पुरो म्हणून तुज्या पुता मारिफात. आणि त्या कृपे वरवीं हांव एक जैतेवंतू तशेंच तुका मानवाल्लो जावन सोलोवंक त्या कृपे वरवीं मात्र साध्य जावन आसा बापा. बापा हांवें कितें केलां, हांवें ह्या संवसारांत तुका मानवंक नाना तरी हांवें तें केल्लें आसा, कित्याक तें म्हाका स्वताची वळख नासले वरवीं. स्वताची वळख नासतना, सत जाणां जायनासतना, स्वताची समजुनी नासतना सबार मनीस, सबार जण सततावन पयस रावन तुजी कृपा अनुभव करिनासल्या वरवीं तांकां तुजे हर एक अधिकारांनी तुजें बेसांव अनुभव करूंक जायनासतना बाकी उरल्यात. वय बापा तांकां हर एकल्यांक तूं तुज्या सांगातपणांत येवंक उलो दिते आसाय. वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा हो वेळ तुवें उलोवंक जावन आसा बापा, तुज्या पवित्रात्म्याद्वारे उलोवंक जावन आसा बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. आमकां हर एकल्यांक तुवें आमकां हर एकल्याच्या नांवान तुवें आपयलाय, कित्याक तुजें उतर सांगता संवसाराच्या स्थापने आदींच आम्ही विंसलाम. वय बापा इतल्या वर्त्या मोगान तुवें आमकां तुवें विंसलाय, आनी तुज्या त्या सांगातपणांत तुवें आमकां ह्या संवसारांत जिवंक तुवें आपोवणें दिलाय. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. कित्याक तें सांगातपण आमी
तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता मारिफात मात्र आम्ही ते ताच्या एकवटांत मात्र आम्ही अनुभव करूंक जाता. आणि तशेंच तुझ्या पुतान बसयलो तो पवित्रत्म्याद्वारी तो आम्ही अनुभव करूंक जाता बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तू ह्या सेशनाचो संपूर्ण कंट्रोल कान घे. हांवें कितें उलयचें आनी तें उलयल्लें खरी एकल्यांक सराळ रितीन समजून तांच्या जिवितांत तांकां एक उजवाड जावन तांचे जिवीत बदलावणेक आयिल्ल्या खातीर येवच्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड. Praise God. काल आमी कितें शिकल्या? कोणी उलयना. दाखवली एक फोटोन राहून एकवटांत दाखवली सांग जेजू थंय जेजू थंय एकवटांत रावूं. त्या खातीर कितें गरज आसा आमकां? प्रुनींग आमकां गरज आसा. सवर्ण बेंचच्या परी आमकां आमी जायचे म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. आज तेंत आमी मुखार या ताचेत अंतू मार्क 1:15 आमी काडया. आमकां जेजू कितें आपयता, कित्याक आपयता म्हणून आमी जाणा जावया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. मार्क 1:15. कोणी वाचची आसात गी? आमेन सुवासीचे. तुम्हीच वाचे आयिल्ले दीस. प्रेज गॉड. थँक यू. थँक यू सिस्टर. प्रेज गॉड. तो म्हणटालो वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला, पातकीचिनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. काल आमकां ब्रदरान प्रुनिंगा विशयांत आमकां सांगलें आनी आज तेंच आमी मुंदर व्हरतना तें प्रुनिंग आमकां कशें आमी करीचें आनी आमी कशें आमचें जिवीत मुखार व्हरचें म्हणून आमकां आज आमकां देवाचें उतर यंत सांगता. त्या खातीर तो म्हणटालो म्हळ्यार जेजू केदळा पवित्र स्नान कान गेलें ताणें आनी केदळा ताणें गलिलियांत सुवार्ता प्रगट करूंक धरली आनी केदळा जुवांक धरून बंदेंत घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता प्रगट करतालो, करूंक लागलो. तेदळा ताणें पयलें सांगलें वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. हांगा पळयात जेजू आमकां बऱ्या अंतू एक सांगता म्हळ्यार येदोळ कितेंय जाल्लें तुमी चिंती नाकात. आतां सो वेळ वो करेक्ट वेळ बापान तो जारी केल्लो वेळ, बापान नेमलेलो वेळ आतां तो भरती जालो आनी देवाचें राज लागीं पावला म्हणटा. आतां इंग्लीश बायबलांत ताचेर बरें आसा, द किंगडम ऑफ गॉड इज ऍट हँड म्हणटा. आमच्या हातांसर पावला म्हणटा, आमच्या हातांत आसा म्हणटा. कित्याक जेजूचे पळया हे एक इन्विटेशन आमकां आमचे कित्याक आयलें म्हळ्यार पळय आमचे पयलें आमी नियमशास्त्रा काल जियेतल्या आनी नियमशास्त्र आमी जियोन आमी कोणीच देवाचे राज अनुभव करूंक सकनातले मनीस जाल्ल्या.
आता नियमशास्त्र आमकां कितें करतले म्हळ्यार ते आमकां आमी केल्ल्यो त्यो चुकी मात्र दाखोवन दिताले. आमी ताचे तावन कशें भायर येचें म्हणून आमकां ते दाखयनातले. सो आमकां ते पयलेंच ते आमकां नियमशास्त्र ते बरें आसलें, पूण मनशांक ते पाळूंक जायनासतना मनशा वरवीं ते पाळूंक जायनातल्यान ते हर एकलो मनीस गुन्यांवकार म्हणलें एक बिरुद आपणायतालो. कित्याक ते पयले तावन मोइशेच्या तावन ते आयिल्लें, कित्याक नियमशास्त्र आयिल्लें मोइशे तावन म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. आनी देवाचें उतर आमी आमकां त्या दाळा तावन प्रवादी मुखांतर सबार रितींनी सबार प्रवाद्या मुखांतर ते आमकां देवाचें उतर आमकां लोकांक त्या वेळेच्या लोकांक पावतालें. पूण लोक ते स्विकार करच्या बदलाक तांच्या सवय प्रमाणे ते जियेतले आनी नियमशास्त्राची थोडी नियमां तांकां जावचे परी ते पाळटाले. पूण नियमशास्त्र ते देवाच्या संगतपण जोडूंक ते पावनातले. कित्याक मनीस ताका हार जावन जायनातलो. कित्याक म्हळ्यार नियमशास्त्र कंप्लीशन करूंक खंयच्या मनशाकी साद नातले. सो त्या लागून हांगा जेजू वो वेळ जेजूचो वेळ आयलो. जेजूचो वेळ आयलो म्हळ्यार आमकां एक उजवाड आयलो, आमकां एक बाचावी आयली, आमकां एक तरण आयलें, आमकां एक कृपा आयली. सो केदाळा जेजू हे उतर सांगता, वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला. आतां म्हणटा पातकी जिणी बदला. कितें आसा जिणी बदलिचे जाल्यार आमचें मन बदलावन आमकां पयल्ले जायचे. त्या खातीर आमी पातकी जिणी आमची आसता की आमी बदलूंक गेल्यार आमी केदाळाय बदलूंक शकना. आनी हांगा पयलें म्हणटा बरी, ताचे उपरांत म्हणटा बरी खबर सतमाना. केदाळा हांव बरी खबर सतमानता आनी हांव पातकी जिणी बदलूंक हांव आयतो जाता. पयलें म्हणजे हांगा पातकी जिणी बदला म्हणून सांगलां आनी पातकी जिणी बदलूंक हांव रेडी आसां, हांव आयतो जाता आनी ते दाळा मात्र हांव बरी खबर सतमानता. आतां एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार जाके वासुल्लो तो टॅक्स कलेक्टर असो, तो लिडर जावन आसलो आनी तो जेजू येवच्या त्या वाटेर ताका खबर मेळटा ह्या वाटेन जेजू येता आनी तो मोठवो जाल्ल्यान त्या जनातावन त्या पंगडाच्या पयले येवन एका रुखार येवन तो सोडून बसता. तो पळया ताचे ताका बदलावण्याची गरज आसा म्हणून ताका बगलां आनी जेजू विशयान ताणें आयकलां. हे दोनी जायचे. आतां आमकां भावार्थ आमी भावार्थ म्हणल्या संगतेंत आमी उलयचें जाल्यार आमी सांगचें जाल्यार बरवसो नासतना भावार्थ येना. तशेंच हांगा म्हजें विलिंगनेस नासतना देव कितेंच करूंक शकना. म्हजें विलिंगनेस पयलें जायचें, म्हाका हांवें बाचाव जायचें म्हणलें म्हज्या मतींत आसा जाल्यार हांव खंडीत बदलावणेक उक्तो जाता. तशेंच थंय जाकेव ताका बदलावण्याची गरज आसा म्हूण कळ्ळी आनी हांवें बदलावण जायचेत म्हणून ताच्या मनांत ताका बगलें. त्या खातीर तो जेजूक पळोवंक तो एका रुखाच्या फांट्यार येवन बसलो, रुखाक सोडून. कित्याक तो मोठवो आसलो
त्या खातीर पळया तो मोठो आसा जाल्यार ताचे उणे पळोवन ताणें त्या वेळार ताणें उखलून धरूना. हांव मोठो आसा, म्हाका जेजूक पळोवंक जाता गी, या इतल्या जणां मदें त्या केटी मदें हांवें जेजूक पळोवयत गी म्हणलें ताणें तें चिंताप ताणें आटोवना, बदलाक ताणें जिवीत बदलच्या खातीर ताचे चिंताप बदलिला. सो त्या खातीर तो लोकांच्या वरणी पयलें वो वचून रुकार सोडून तो जेजूची वाट पळोवन रावलो. आनी त्या लागून जेजूक कळ्ळें आनी जेजून ताका सांगलें, जाके वा सकला देव. पळय, आमकांय जेजू यंत म्हणटा. आमी केदाळा बदलावणेक आमी उक्ते आसाव. म्हजें जिवीत देवान केल्ल्या मांडावळी प्रमाणे, देवान घाल्ल्या मांडावळी प्रमाणे, योजना प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव बदलावणेक हांव उक्तो आसा जाल्यार हांव खंडीत त्या दिशेन म्हजें मेटां काडटां आनी म्हजें चिंता बदलितां आनी म्हजी जिणी बदलूंक हांव सोदतां. त्या लागून हांगा जेजू म्हणटा, देवाचें राज लागीं पावलां. देवाचें राज आमच्या हाती आसा. त्या खातीर हांवें पातकी जिणी बदलचे आनी तो म्हजें चिंताप जायचे, म्हजी जिणी बदलीचे आनी हांवें बरी खबर सतमानीचे. ते दाळा मात्र हांव म्हजें जिवीत बदलूंक शकतां. म्हाका केदेंच होप म्हणलें ना जाल्यार हांव भावार्थांत येवंक सादत ना. बरवसो म्हाका जाय जेत बरवसो आसा जाल्यार मात्र हांव बदलावणेक उक्तो जाता आनी उक्तो जाल्ल्या प्रमाणे म्हजे चिंता बदलितां आनी बरें खबर सतमानता आनी त्या दिशेन म्हजी मेटां काडटां आनी म्हजें हर एक कार्य देव सांबाळटा ताचे उपरांत. कित्याक हांव बदलावणेक अत्रेकलो मनीस जावन आसा आनी कसो जाकेव त्या रुखाच्या रुखार वचून बसलो आनी जेजून ताका जाकेव वेगीं सकला देव म्हणलें, ते दाळा तो सरारां देंवलो आनी तो सकला आयलो. आनी जाकेवान चिंती नातलें, जाकेवान चिंती नातलें, जेजून ताका सांगलें, आज हांव तुमच्या घरा येतां. पळया, आमकां हर एकल्याक जेजू हें इन्विटेशन दिवन आमकां सांगता, हांव तुजे सांगता, तुजे भितर, तुजे थंय हांव रावतां. तुज्या हर एका कामांत, तुज्या हर एका एक्टिविटीसांत हांव तुजे सांगता, हांव रावतां म्हणून आमकां जेजू आज सांगता. सो त्या खातीर आमी आमची जिणी बदलावणेक आमी बदलावण करच्या दिशेन आमी आमचे चिंताप आटयचे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. रोमन्स 14:17 काडया. Praise God. Thank you, Jesus. वाचतां. प्रेज गॉड. कित्याक देवाचें राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना, बगार नीत, समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत ते आटापून आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आतां आमकां हांगा देवाचें उतर स्पश्ट म्हणटा, कित्याक देवाचें राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना. कित्याक आमी पळोवंक गेल्यार नोयेच्या काळार नोये आर्क बांदतना लोक ताची खेळकुळां करतालो आनी देवान ताका सांगलें, तूं आर्क बांद आनी तुजें कुटुंब बचाव जातलें. ते दाळा लोक ताचे तो कितें करता
ते पळेवन लोक ताका एक विचित्र दृश्टेन ताका पळोवन आसले. कित्याक म्हळ्यार देवाची ती कितें मांडावळ आसा त्या लोकांक गुर्तू नासली. सो त्या खातीर आमचे थंय आमी केदाळय देवाच्या सांगातपणांत आमी जियेता जाल्यार संवसाराक एक आमी एक पिशेपणाचे काम करता म्हणून संवसार चिंता. पूण आमकां गोत्त आसा आमी देवाच्या सांगातपणांत जिवन आसा आनी देवाचो तो आनंद, देवाचो तो जॉय, कित्याक म्हळ्यार आमी देव जावन आसा तो आनंद भरीत उजवाडांत तो जियेता मनीस, तो आनंद भोगता. पैकी ताका हर एक दिसता म्हळ्यार आमचे संवसारी दिसाप न्ही, आमचे अलौकिकपण ताका तो चिंता आनी ताचे विशय नियाळता आनी ताचे दिशा जावन आसा ते अलौकिकपणाची दिशा जावन आसा. सो त्या खातीर संवसाराच्या लोकांक हो मनीस कितें करता म्हणलें कळनासतना तांकां एक पिशेपण म्हणून भोगताले त्या नोयेच्या काळांत. सो त्या खातीर बुर्तुगोल आयलो, केदाळ ताचे थारू सगळे बांदून जालें, सक्कडी जालें, ताची फॅमिली ताचे भितर सेफ जावन ती उरली. आनी कितें देवान ताका फरमायलें, कितें तुवें भितर व्हरूंक त्या हर एक जोडे ताणें ते देवान सांगल्या प्रमाणे वेल्ल्यान प्रत्येक एक रिक्रिएशना प्रमाणे एक ते सगळो संवसार नाश जाल्यार नवे तावन प्रत्येक एक नवो युग आराम जालो. पूण जाल्यार केदाळा जेजू क्रिस्त आयलो, त्या दाळा थावन जेजून देवाचें राज परगट केलें आनी देवाची ती सुवार्ता, गुड न्यूज म्हणटात, ती सुवार्ता परगट केली आनी कोण ते खाण गेले ते हर एक ते बचावेच्या वाटेर सरले. कोण ताची खेळकुळां केली जावं पुरो संवसारी संगते आमच्या दोळ्यांक दिसता जावं पुरो सबार जण ताच्या शिकवणेक विरोध वचून तांणी ताका जिजूक आपले ताका संवसारांत एक कुर्साचे मरण ताका दिवंक मुखार सरले. कित्याक देवाचे राज नॉर्मल मनशांक तो सैमा प्रमाणे जियेता वा तो हांवें केल्लें सामा आसा म्हणल्यार त्या रिवाजेन जियेता वा नियम शास्त्र पाळूंक वचून ताका पाळूंक जाय नासतना तो आपली जिणी जियेता. पूण तो देवाच्या राजांत रिगचेत तसली ती एक शिकोवन काण घेवंक तो इन्कार करता. कित्याक म्हळ्यार ताका त्या देवाच्या राजाची समजोनी ताका मेळोना. थोड्यांक मेळ्ळ्या पूण थोड्यांनी ती इन्कार केल्या. त्या खातीर देवाचें उतर आमकां सांगता, डू नॉट हार्डन युअर हार्ट म्हणटा. तुजें काळीज धरून करिनाका म्हणटा. आमकां हर एकल्यांक आज आमकां देव सांगता, पवित्र आत्म्याद्वारे सांगता तो, तुमचें काळीज धरून करिनाकात. कित्याक बरी खबर सत्माना आनी तुमची पातकी जिणी बदला आनी तुमी जैताच्या वाटेंत चलतल्यात. सो त्या खातीर हांगा देवाचें राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना म्हणून हाचो मतलब हो न्ही आमचें खान पिवण सोडचें म्हणून. पूण आतां मार्था आनी मरी आसली थंय जेजू गेल्लो, थंय कितें जाल्लें तुमकां गोत्त आसा. मार्था तिची सरबराय करनासली पूण मरी
ती जेजू सरशीन बसोवन ताची शिकोवन आयकताली आणि ताचे वरवीं जेजून सांगलें आसा थंय मारता मारता तूं कित्याक इतली बिजूड म्हणले बरी सांगलां आणि कित्याक तूं संवसाराच्या राटावळींत इतली बुडोवन गेल्याय म्हणल्या अर्थान थंय सांगलां आणि मरयेन बरो वांटो विंचून काडला म्हणून जेजून थंय सांगलां. तेच खातीर आज आमकां हर एकल्यांक बरो वांटो आमकां विंचून काडूंक देवान आपोवणें दिलां. कालच आमी आमचे कशें आमी बदलावण करचें, आमच्या प्रुनिंगा वरवीं आमी कशें आमी बदलावण करयेत म्हणलें आमी काल आयकलां. आणि काल आमकां तेंत कुरपे वरवीं मात्र आमकां आमी ते देवाचे राज आपणायेत, भावडता वरवीं मात्र आमी आपणायेत म्हणलें ते आमकां सांगून दिल्लें जावन आसा. सो त्या खातीर आमकां आजय तेंत आमकां पवित्र आत्मो आमकां त्याच वाटेर आमकां आपोवन व्हरता. आमी 15 वळ काडया ती मार्क 1:14 काडया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ना रोमन्स 14:17 इल्लें बाकी आसा तें काडया. तेंत तरी आमकां निजावन आमकां कोण आमकां समाधान आनी संतोष दिता? प्रेज गॉड. आमकां समाधान आनी संतोष कोण दिता? प्रेज गॉड. पवित्र आत्मो आमकां संतोष आनी समाधान दिता. आता पवित्र आत्मो आमचे सगळे तो एक्टिव्ह आसाचे जाल्यार हांवें कितें करीचें? हांवें कितें करीचें म्हळ्यार आमकां काल सांगलें, हांव जावन आसा करी दाखवाल म्हणल्यार ओपारींत आमकां काल सांगलें कशें आमी जेजू सवें आमी एकवटान रावपाचें. केदाळ आमी जेजू सवें एकवटान रावता ते दाळा आमकां पवित्र आत्मो दिता तो संतोष. पवित्र आत्मो आमकां सांगातपण दिता. ते दाळा आमी समाधान आनी संतोष आमी भोगता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. मॅथ्यू 22 आमी काडया. 22:1. Praise God. Thank you, Jesus. जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो. सर्गींचे राज हे अशें म्हणयत, एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरें जेवण दिलें. जांकां ओवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. पूण ते येवंक आयकले नात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ते येवंक आयकले नात. जेवणाका पयल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडून ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुष्टी जनावरां मारल्यांत. सक्कडी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया म्हूण. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरे आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकराक धरलें आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिवेशी मारलें. प्रेज गॉड. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडून त्या कुणीगरांचो ताणें संहार केलो आनी तांचे शहर
बसमून सोडले. प्रेज गॉड. वयर आमी 1:1:1. आता हांगा पळया, ही ओपार आमकां ह्याच टॉपिकाक आमकां लागती जाता आनी आमी इल्ले आमी आमचे ध्यान दवरया. सर्गींचे राज अशें म्हणयत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक 1 वर जेवण दिलें. सकाळीं ताणें जेवण दिजे म्हणून ताणें चिंतलें आनी रेडी केलें. जांकां ओवळ्यांक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें, पूण ते आयकले ना. जांकां ओवळ्यांक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें. हांगा पळया, हांगा इन्विटेशन दिल्लें आसा पयलें, आनी उपरांत हांगा आपोवंक धाडलें. आमच्या जिवितांत आमकां सबार फावटी देवाचें उतर दिवचे मनीस येतात. देवाचें उतर दिवन देवाच्या राज्यांत हाडूंक प्रयत्नय करतात. आनी रेतिरेके आनी अले कडेन प्रेयर मिटींग आसा अशें पुरो मस्त सांगतात. पूण लोक कितलो देवाच्या राजा विशयंत आयकूंक येता. तशेंच हांगा पळया, जांकां ओवळ्यांक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें, पूण ते येवंक आयकले ना. हांगा क्लियर म्हणटात आनी इग्नोर केलें. जेवणाक आपयल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक ताणें धाडन ताणें सांगयलें. परत्याक ताणें एक साकराक न्हय, दुसऱ्याक साकराक धाडन ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां, म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यांत, सकडी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. पळय, हांगा ताणें हर एक रेडी करून ताणें आपयलां. तशेंच हांगा आमकां जेजू येवन आमकां तो संवसाराक उजवाड जावन आयलो, तो आमकां एक कृपा जावन आयलो, पूण ताणें दिल्लें तें देवाचें उतर, ताणेंत तें उतर, तो जेजूच जावन आसलो उतर, तो संवसाराक आमचे बरीच मनीस जावन तो संवसारांत येवन ताणें देवाच्या राजाची ती बरी खबर परगडतना कितल्या जाणांनी कान गेली. अशेंत आमच्या जिवितांत जावन आसा. आज जावं पुरो आमचे थंय मनीस दुसऱ्या अंतू येतात. कित्याक हर एकलो देवाचें उतर वांडचो वा देवाचें उतर दिवचो मनीस हर एक तो जेजूचो शिश जावन आसा. आनी हर एकल्या मनशांक शिश जावचें भाग ताणें दिलां. आतां पळोवंक गेल्यार आमी जेजूक पयलें तो इस्रायलांत ताणें बरी खबर परगट करूंक देवाच्या राजा विशीं सांगलें. कित्याक म्हळ्यार इस्रायल परसा आसली देवान विंचून काडिल्ली परसा, आनी ताचे तावनून तूं जेजूचे मीस जावन थंय सुरू जायचें आसलें. आनी हेरांक थंय दुसऱ्यांक ताणें शिसांक नेमलें आनी शिसां द्वारी ती बरी खबर परगट जावंक आसलो. हें देवाचें प्लॅन जावन आसलें. जेजू येवच्या पयलें स्नानीक जुवांव ती वाट नीट करूंक म्हणून देवान विंचुल्लो मनीस जावन आसलो. तशें हर एकले जेजूची सुवार्ता परगट करचे, हर एकले जेजूचे शिश जावंक पावतात. त्या खातीर जेजूचे शिश ते केदाळे पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाची शुभवार्ता परगट करून आसात. आनी केदाळा ते देवाचें उतर मनीस कान घेता, तांचे भितर ते बदलावन हाडटा
त्या प्रुनिंगा वरवीं कशें एका जडा वयर जडाक आमी प्रुनिंग करता तशेंच ते प्रुनिंग आमचे थंय हांव केदाळा देवाची ती बरी कोबार हांव खाण घेता आनी म्हजे भितर तें प्रुनिंगाचें काम चलता. त्या खातीर देवान आमकां आपयलां. हांगा पळया सकळी आयते जालां लग्नाच्या उत्सवाक येया म्हणून सांगता. पूण कांय गण्य करिनासतना आपापल्या कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपले आंगडीक गेलो. आमचे थंय अशेंच जाता गी. म्हाका फुरसत ना, म्हजें काम मस्त आसा, आज म्हाका बारी अर्जंट काम आसा, आज म्हाका अपॉइंटमेंट आसात, आज म्हाका डॉक्टराची अपॉइंटमेंट आसात, आज म्हाका आनीकली अपॉइंटमेंटां आसात, आज वचना जाल्यार म्हजे मस्त प्रॉब्लेम जाता. अर्ली पुरा न्ही बांदिता हांव गे आमी. घरा कामाचे आसात, आनी कालें आसा, हें पुरो आमी न्ही बांदिता गे. पळया आमचे आमी कशे आसता म्हणून. त्या खातीर हांगा लग्नाच्या उत्सवाक येया म्हणून पूण कांय गण्य करिनासतना आपापल्या कामाक सलतस रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरे आपल्या आंगडीक गेलो. हेरांनी साकरांक धरलें आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिवेशी मारलें. पळय आमी देवाची सुवार्ता प्रगट करचे मनीस कितले जण खंयच्या खंयच्या परिस्थितींत आसात, कितले कश्ट काडून आसात, खंयच्या खंयच्या हळल्यांनी वचून ते गुड्डगाडू प्रदेशांत वचून आनी खंय खंय वचून देवाचे उतर बरी खबर ती प्रगट करन आसात. पूण तांकां कशें कितले समस्या तांच्या जिवनांत आनी तांचे विशयांत ते कांयच गण्यंत करिनासतना तांच्या जिवाची सुमेत तांणी पर्वा करिनासतना देवाचें उतर प्रगट करन आसात. प्रेज गॉड, हालेलुया. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडून त्या कुणीगारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर भस्मून सोडलें म्हणून हांगा म्हणटा. हांगा देव आमकां हर एकल्यांक की देव जेजू क्रिस्त मारिफात आमचो तो एकवट जाल्ल्यान देव आमचो ताच्या भुरग्यांचो हर एकल्यांचो मोग करता आनी हांगा देव आमकां फाटी आपोवन आसा. त्या खातीर विंचून मात्र आमी करची जावन आसा. हांवें विंचिचें, म्हाका खंयची हांवें शुभ वार्ता बरी खबर हांवें खाण घेवचें आनी म्हजी जिवीत बदलची. त्या खातीर फ्रीडम ऑफ चॉयस आमकां देवान दिलां. पूण देवान आमकां ताचे वरवीं वर्तें आमकां ताच्या पुता मारिफात इन्विटेशन दिलां. ताच्या राजांत प्रवेश जावंक ताच्या पुता मारिफातच ती हर्रत आमकां दिल्या, ती एलिजिबिलिटी आमकां दिल्या. ताच्या त्या कुर्साच्या मरणा द्वारी, ताच्या रक्ता द्वारी आमकां ताणें ती एलिजिबिलिटी दिल्या. त्या खातीर आतां नेक्स्ट वर्स म्हणटा आमकां 8वें, उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हणलें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या ओंवळ्यांक तें फावो ना जालें. पळय हांगा आमचें चॉयस आमचें आसा. सो त्या खातीर म्हणटा थोड्यांनी स्विकार केलें, थोड्यांनी स्विकार करूं ना. त्या खातीर कोणें स्विकार केलें तांकां फावो जालें, कोणें स्विकार करूं ना तांकां ना फावो जालें. देखून वचा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांक लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. पळय हांगा इन्विटेशन दिल्ल्यांक तांकां सकाळांक येवंक जावना, कित्याक चॉयस तांचें आसलें, ताणें चूज केलें. सो त्या खातीर ते थंय तावन पयस रावले. पूण हांगा
आता इन्व्हिटेशन दिन असताना कोणायकी देवाचे उतर कोण स्वीकार करता ताका हर एकल्या की देवाच्या रासांत येऊनचे हांगा भाग हांगा फावो जाला. अशें ताची साकर वाटा वाटांनी गेले आनी मेळिल्ल्या सोमेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी ताणे जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. हांगा पळया, ते संवसारांत पातकी तसलो मनीस असलो मनीस तो ताचें जिवीत तशें आसलें वो अशें आसलें, पूण देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत ताचें जिवीत बदलावण जाल्लो. तो आपल्या देवाच्या राजांत तो वावुरता आनी ताच्या देवाच्या राजाचो आनंद आनी संतोष बघून देवान बसयल्लें जिवीत ताका ते पवित्र आत्म्याद्वारे ताका मेळटा. त्या खातीर हर एकल्या मनशाचे फाटलें जिवीत कितेंय आसा ते हांगा देव विसारिना. देवाक इतलेंच जाय पातकी जिणी बदला, जिवीत तुझे नवें देवाच्या उतरा प्रमाणे जावन दी आनी देवाच्या त्या कितें देवान आमकां आशिर्वादांनी भरलां ते हर एक आशिर्वाद ते अनुभव करचे तसलो मनीस जायचे म्हणून देवाची आशा जावन आसा. त्या खातीर हांगा नेक्स्ट वर्स म्हणटा, सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायन ताच्या लागीं विचारलें, इश्टा लग्नाची न्हेसून नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकराक सांगलें, ताचे हात पाय बांदून हाका भायल्या काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी, कित्याक आपयले सबार आसात पूण विंचून काडले थोडेच. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. पळय हांगा आमी केदाळे एक खासाराच्या माटवाक आमी काजारांगांनी पुरा गेल्यार आमी कशे वता? बऱ्या वस्तूर न्हेसून येता पैकी. तशेंच देवाच्या राजांत आमी भितर सराचे जाल्यार आमकां नितीवंतपणाची गरज आसा. हांव केदाळा ते नितीवंतपणाचे जगलो हांव न्हेसतां, केदाळा ते नेसान हांव न्हेसतां, तेदाळा हांव एलिजिबल जातां. रायट स्टँडींग विथ गॉड. नितीवंतपण म्हळ्यार हांव देवा सवें हांव रावचे ती एलिजिबिलिटी हांवें आपणायचे. त्या खातीर म्हजे पयलेंचे आसा, आतां हांव देवाच्या उतरांत आसा आनी म्हजे पयलेंचे चिंता पित्यांत आसा आनी ते एक्टिविटीज करनासा, पूण इल्ल्यो उण्यो केल्यात. आतां तशें केलां म्हणून जायना देवाच्या रसान. एकत हांवें तें चूज करीचें, एकत हें चूज करीचें. त्या खातीर हांव नितीवंतपणाचे हांव न्हेसोन हांवें देवाचे राजा भितर रिगोंक आसा. हर एकल्यांनी ते देवाचे मांडावळ तशी जाल्ल्यान आमी ते हर एकल्यांनी तशेंच आमी करूंक आसा. त्या खातीर हर एकल्यांक आमकां त्या रायाळ लग्न उत्सवाक आपयल्लीं आमी मनशां जावन आसा. आनी त्या खातीर आमी हर एकल्यांनी त्या प्रमाणे आमचे चिंता बदलून, आमचे जिवीत बदलून आमी हर एकलय देवाच्या बरी खबर आमी सत मानून ताच्या प्रमाणे आमी जिवीत बदलून त्या राजा भितर आमी रिगोंक आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. त्या खातीर आमी नितीवंतपण जो पश्चाताप बघून जिणी बदला म्हणक पातकाचेर सर्गी चड संतोश जातलो म्हणून आमकां लूक 15:7 काड. प्रेज गॉड. चिंता तांदून हांगा देवाचे उतर सांगता, हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंत प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. त्या खातीर आमी
नीतिवंतपण जोडूंक आमी हर आसले मनीस म्हणून आमकां देवान आमकां रचला. पूण म्हजें नीतिवंतपण म्हज्या कार्याचेर जायना. हांवें कितें केलां, हांवें जावं पुरो दान धर्म केला, हांवें मस्त सोसायटींत बरीं कामां केल्यांत, वा हांव कितेंय संघ संस्थांनी मुखार आसा, वा हांव एक बरें एक क्वालिटी लायफ जियोसो मनीस आसा, त्या प्रमाणे म्हजी एलिजिबिलिटी हातूंत वचना. हांगा देवाचें उतर आमकां सिद्ध सांगता. पश्चाताप आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा. हांवें पश्चाताप बघून जिणी बदलल्ल्या करीत हांवें हातूंत रिगोवंक जायना. आनी हांव केदळ पश्चाताप बघून जिणी बदलन ह्या वाटेर वेता, तेदळा सर्गी चड संतोश जाता. सो हांव नितीवंत, हांव बरो मनीस, हांवें म्हज्या करण्यांनी हांव बरो आसा, हांवें सगळ्यांकी बरें केलां, हांवें कोणाकी दुखोवना, हांवें कोणाकी वायट करूं ना म्हणून म्हजें चिंताप आसा जाल्यार हांव आनीकी हांव भायर आसा. त्या खातीर हांवें म्हजें बरेंपण पळोवन हांव केदळय हांव सर्गीच्या राजांत रिगोवंक शकना. त्या खातीर आमकां काल देवाचें उतर काडलें तें 2:8 एफिशियन्सी 2:8 ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावंटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो म्हणटा. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं हांव केदळा ताचेर विश्वास दवरतां. तेदळा मात्र हांव ते सोडवणेच्या वाटेर, सोडवण म्हळ्यार म्हजें कितें तें उणेंपण आसा, कितें म्हाका तें देवाच्या राजांत रिगोवंक जायना, म्हाका कितें अडकळी आसात, ते म्हजे केदळा हांव रिइन्स्टेट करतां. कशें इन्स्टेट करता? रिइन्स्टेट म्हळ्यार कशें हांव तें प्रत्येक म्हाका देवान आदी रचल्या त्या आदाम येवेच्या देवाच्याच सारक्याचो आनी सुरपायेचो रचुल्लो आदाम आनी येवेक त्या सारक्याक हांव पावोवंक, हांवें त्या सारक्याक पावचें जाल्यार हांवें जेजू क्रिस्ता वयर मात्र हांवें विश्वास दवरले वरवीं मात्र हांव पावतां. त्या खातीर हांगा सांगता, तुमकां सोडवून लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावंटीचो फळ म्हणून तुमी कोणेय बाडाय उलोव नजो म्हणटा. म्हजी कितेंय बाडाय न्हय, हांवें केल्ल्या कार्या वरवीं हांव हांगा सोडवणेच्या वाटेर ना. हांवें ती सोडवण आपणायचें जाल्यार हांवें म्हज्या बऱ्या कामांत वा म्हज्या दान धर्मांत वा हांवें केल्ल्या मागण्यांत वा हांवें केल्ल्या खंयच्याय, काल आमी पळयलां बावडता विनय देवाक मानवंक जायना, क्लियर आसा देवाचें उतर. सो म्हाका देवाक हांवें मानवाचें जाल्यार बावड. आतां जेजून केल्ल्या कार्या वयर म्हजो संपूर्ण विश्वास, म्हजे हांव केदळा हांव सत मानतां तेदळा जेजूचें नितीवंतपण म्हाका येता. आनी तें नितीवंतपण म्हाका आयिल्ल्यान हांव जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत हांव देवाच्या राजांत हांव रिगोवंक शकतां. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. 1 Peter 2:2 कर 2:2 tanto ia să face deci
ना रोमन्स 1:17 काढ. Praise God. Thank you, Jesus. कित्याक सुरू तावन अखेर पर्यंत भवार्ता मारिफातच देवाची नीत मनशाक कशी लाभता ते हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केलां. जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नीतिवंत मनीस भवार्ता मारिफात जियोंक पावतलो. हांगा पळया, हांगा खरी एक आमकां अब्राहमाचे आमी एग्जाम्पल खान गेल्यार ताका देवाची बसवणी मेळ्ळी ताच्या उतर प्रायर, आनी तसो पूत व्हड जावन आसतना आनी त्या पुताक बली भेटोवंक देवान ताका विचारलें, आनी ते दाडा तो खंयच्याच पाटी सरोना, कित्याक देवाच्या बसवण्या वरवीं ताका मेळिल्लो तो पूत. आतां आमच्या जिणेंत आमकां कितेंय हर एक बरेपण आमकां मेळ्ळां जाल्यार देवान आमकां एक कितें आमकां कितें मोगाचें आसा तें आमी देवान विचारल्यार आमी दिवंक तयार आसोंक. आमकां हर एकल्यांक देव हें विचारता. त्या खातीर हांगा म्हणटा कित्याक सुरू जावन अखेर पर्यंत भवार्ता मारिफात देवाची नीत मनशाक लाभता. हांव कितें भवार्थ, म्हजो भवार्थ म्हळ्यार हांव दोळ्यांक दिसता त्या संगती वयर म्हजें घमंड दवरिना. कितें म्हाका पळोवंक जाय, देवाच्या कृपेत हांव कितें म्हाका पळोवंक जाय तें हांव म्हजें घमंड दवरतां, आनी जेजू क्रिस्ता वयर हांव केदळा म्हजो फोकस दवरतां, आनी केदळा देवाची बरी खबर हांव मानतां, सत मानतां, आनी ताचे प्रमाणे म्हजें जिवीत बदलतां. त्या दाळा हांव एक भवार्थी मनीस जातां, आनी म्हज्या भवार्थाच्या त्या आनी एक पळयलें करण्या विनय भवार्थ ना म्हणून. आमचे करणी केदळे भावार्थाची करणी जायचे. जावं पुरो आमच्या दोळ्यांक आमकां समस्या दिसतात, जावं पुरो आमची पिडा दिसता, जावं पुरो आमचें उणेपण दिसता, जावं पुरो आमकां आनी कितेंय दिसता, कितें हांव फावो न्हय म्हणले बरी दिसता, संवसारांत म्हजो मोग करिना, कोणी कुटुंबाची म्हजो मोग करिना, आनी कोणी म्हाका सांगात दिनात म्हणले बरी भोगता जावं पुरो, पूण हांव केदाळा देवाची बरी खबर सत मानतां, आनी हांव भवार्थी मनीस जावन मुखार वेतां. त्या दाळा मात्र हांव देवाच्या भवार्था वरवीं हांव देवाचे राज अनुभव करूंक ह्या संवसारांत आराम करतां. देवाचे राज हांव ह्या संवसारांत अनुभव करचें जाल्यार भवार्थ व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या खातीर संवसारी रितीन जियेतलो मनीस तो भवार्थांत जियेतल्या मनशाची तो केळकुळां करता. कालें आसा, ताका कितें आसा, तो कालें, ताका पिडा आसा, ते आसा, हे आसा म्हणून. कशें तो म्हळ्यार तो म्हणटा ताका दोळ्यांक दिसना त्या संगती विशीं कितें आसा म्हणून ताका समजना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. रोमन्स 3:28 काढया आमी. नियमशास्त्र फरमायता तें केल्ले वरवीं न्हय, बगार भवार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता म्हणून हांगा देवाचें उतर आमकां पावल सांगता. आमकां रोमाघरा बरयल्ल्या पत्रांत हें आमकां क्लियर सांगता. त्या खातीर हांव कितें नियमशास्त्र वा संवसाराचे कितें आमकां रुली रेग्रो करून हांव नियम हातूं नितीवंत जाता. नितीवंत म्हळ्यार देवा समेत चलचो मनीस जाता म्हणून चिंता जाल्यार कोणाय कितें साधना. त्या खातीर आमकां अब्राहमाचे कशें आमकां एग्जाम्पल आसा, कशें ताका ताच्या प्रायेच्या टायमार म्हळ्यार 75 वर्सां वय जाताना ताका एक देवाचें उतर, ताका देवाचो
एक हे मेळ्ळें ताका, बसवणी मेळ्ळी आणि त्या बसवणी ताणें धरली आणि ताका त्या बसवणी कंप्लीट जावंक ताका तो 25 वर्सां 24 इयर्स तो ताणें रावलो. आमी रावतांगी, आमी त्या समाधानांत आमी रावतांगी आणि तो ती बसवणी, देवाची बसवणी तो कंटिन्यू जावन तो ताचे त्या बसवण्या वयर ताचे ध्यान करनासलो. त्या खातीर जोशुआ 1:8 आमकां म्हणटा, धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर, तातूंत कितें बरयलां तें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर, तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलें आणि तुका जैत लाभतलें. हांव केदाळ सुफळ जायचे जाल्यार हांव त्या देवाच्या बसवण्या वयर म्हजें ध्यान आसाचें. तशेंच त्या अब्रामान ताका त्या एजीर 75 वर्सार ताका ती बसवणी मेळ्ळी जाल्यार ताचेर ताणें ध्यान दवरलें आणि त्या ध्यान दवरल्यान तो 99 इयर्सार ताका तसोच एक वारिसदार मेळ्ळो. आणि केदळा बसयल्या गांवाक इजिप्टात हांव वेताना केदळा जोशुआ आणि काले बसले, तांणी त्यो देवाची बसवणी तांच्या संगत आसल्यान ते ताचे ते कंटिन्यू तांच्या त्या उतरांचेर तांणी ध्यान केल्ल्यान तांकां थंय व्हडले व्हडले मनीस तांकां हांकां खावन म्हळ्यार ते राक्षसा गात्राचे मनीसय तांकां थंय आसा जाल्यार तो देश आमी खाण घेवंक जाता आणि तांचे कडेन तावन तो देश आमी स्वाधीन करूंक जाता म्हणलो धैर्य तांकां ते आयले. ते तेत भवार्था वरवीं तांणी ते ध्यान केल्ले वरवीं आणि ते कंटिन्यू तांचे थंय ते केदाळा आमी देवाचे उतर आमी ध्यान करता तेंत आमची एक स्तुती जावन पावता ती देवाक. आणि ताचे मारिफात आमकां हर एकल्यांकी थारान लाभता आणि आमकां हर एकल्यांकी तो आनंद आमकां अनुभव करूंक मेळटा. त्या दाळा हांवें सांगयत आतां हांव देवाचे नितीवंतपण जोडलो मनीस आणि हांव देवाच्या सांगातपणांत सोलो नासलो मनीस म्हणून. त्या खातीर आमकां केदाळा आमी देवाच्या सांगातपणान चलता तेदाळा आमचे थंय ते पवित्र आत्म्याची ते फळ आमचे थंय जारयेक येता आणि आमी ते मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण आणि स्वादमन हे इतले आमी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाता. स्वादमन म्हळ्यार आमकां जावं पुरो आमकां कश्ट म्हणून भोगता, पूण जाल्यार आमी ते कश्ट हांव केदाळा जेजूच्या त्या कुर्साक पळयता तेदाळा म्हज्या जिवितांत हे कश्ट कितेंच न्हय. म्हजे खातीर त्या जेजून म्हजे खातीर हांव पातकी आसल्या वेळार म्हाका ताणें तो म्हजे खातीर तो कुर्सार मेलो. त्या खातीर कुर्साक पळोवन हांव म्हजें जिवीत बदलिचें. कुर्साक पळोवन ताच्या रक्ता मारिफात हांव नितळ जाता. हांव केदाळा ताचेर विश्वास दवरतां. म्हज्या बऱ्या कामा वयर न्हय, हांवें कितें बरेंपण केलां ताचे मारिफात न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. आमी अब्रामाचे पळोवंक गेल्यार ते वर्सांत आमकां मेळटा रोमन्स 4:9 आसा न्ही, अब्राहम नितीवंत जालो. एक स्क्रिप्चर लास्ट. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर दाविदा प्रमाणे हे भाग सुन्नत जाल्ल्या तांकां मात्र फावो जाता की सुन्नत जावन तांकांय फावो जाता. चिंतून पळया, अब्राहमाक ताच्या भावार्था खातीर देवान नितीवंतपण म्हूण लेखलो अशें आमी म्हणटा. हे पौलान बरयल्ल्या पत्रांत आसा. सो त्या खातीर आमी
भावार्था वरवीं मात्र देवाक मानवता, भावार्था वरवीं मात्र आमी देवाचे नितीवंतपण जोडूंक शकता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कोणायकी काही ऍड करूंक आसा, कोणायकी उलोवंक आसा, कोणायकी सांगूंक आसा? प्रेज गॉड. ब्रदर पीटर. प्रेज गॉड. Praise God, brother. प्रेज गॉड. आमी कितें पयल्यान पयलें इम्पॉर्टंट देवाक समजाचे तर, देवाचे उतार समजाचे तर, देवाक जाणा जायचे तर भावार्था वरवीं मात्र साध्य आसा. जायते फावटी आमी चलवत काल्या म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी देवाक आमच्या काल्या म्हणटात जाणवायेन आमच्या 5 सेन्सस पंचेंद्रिय मुखांतर आमी समजूंक प्रयत्न करता. त्या देखून देवाचे उतार आमकां समजना. हे पंचेंद्रिय जावन दी या किती कूड जावन दी आमकां देवान दिला या संवसारांत आमी जिवीत जिवंक. पूण देवा विशयांत जाणा जायचे तर देव म्हळ्यार पयल्यान आमी जाणा जाय तो आत्म. आत्मीक कितें आमी समजाचे जाल्यार आत्मीक संगत्यो म्हळ्यार आमकां दिसना त्यो संगत्यो आमी समजच्यो जाल्यार ही आमचे 5 सेन्सस मौन काणून आमी समजूंक जायना. ताका 6th सेन्स भावार्थ. ताका हर एक गाड्या तुमी केल्यार बायबलांत भावार्था विणे देवाक मानूंक जायना. भावार्था वरवीं मात आमचे पुर्वज देवाक मानवाले. तशेंच आमी देवाक मानवाचे तर आमच्या जिवितांत ती भावार्थ इम्पॉर्टंट. त्या भावार्था वरवीं मात्र आमकां देवाचें नितीवंतपण मेळटा. ताच्या कृपेचेर आमी भावार्थ दवरल्या वरवीं. आनी हर एक गाडये जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. त्या देखून भावार्थ एक अति गरजेचे एक संगती जावन आसा क्रिस्तांव जिवितांत. ते जाल्यार मात आमी भावार्थान जियेल्यार मात्र आमी ह्या संवसारांत एक जैतवंत जिवीत जिवंक जाता. त्या देखून देवाचे उतार म्हणटा दोळ्याक दिसता ते तात्कालिक, दोळ्याक दिसना ते शाश्वत. शाश्वत रितीचे आमच्या जिवितान आपणायचे तर भावार्था वरवीं मात्र साध्य. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आणि कोणाक काही सांगूंक आसा? प्रेज गॉड. ना म्हणून चिंता एंड करियांगे ब्रदर. ओके. प्रेयर सांगता. मोगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा आयच्या दिसा पासून बापा तुवें आमकां तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे भावार्थान आमी कशें चलचें आनी कशें अब्राहम भावार्था वरवीं तुका मानवालो तशेंच आमकां हर एकल्यांक तुवें भावार्था वरवीं तुका मानवंक आमकां आपोवन दिलाय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां आपोवन दिल्ल्या त्या सस्नाच्या जिविताक आनी तुज्या राजाक कित्याक तुजें उतर सांगता म्हाका आनी म्हज्या बापाक कोण वळखता तो सस्नाचे जिवीत जियेता. वय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुवें आमकां तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे सबार संगती आमकां तुवें उगडापे केले बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 Praise God. Thank you. Praise God. Thank you, brother. Thank you all. Thank you, sister. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, समेस्तान. फाल्यां आमी परत मेळया. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus.